आमच्या सरकारान मनोहरबाब पर्रीकर असतानाच तेन्नाच 6 ऑगस्टाक म्हणजे आम्ही मार्चान सत्तेर आयले एक 4 महिन्या भितर गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ऍक्ट आम्ही पास केलो आणि जेतूनसून अशा तरणाट्यांची चल्यांची चलयांची काळजी घेवप, तांकां प्रशिक्षण दिवप, तांचो स्किल इम्प्रूव करप आणि सुरवातीक सरकारी खात्यांसून तांची सर्विसेस वापरून घेवप ह्या उद्देशान हे कॉर्पोरेशन सुरू तशें 2014 जाला। एक 2 वर्षाच्या काळान ह्या कॉर्पोरेशनान तशी बरी भरारी मारली। साधारण 1621 आतापर्यंत भुरगे आणि चलयो कामाक लागल्यात। जी पिळवणूक जाय अजूनही जाता, आमच्या अनेक खात्यांनी आज सुद्धा पिळवणूक जाता आणि जॉब ना म्हणून कोणी जॉब घेता, ती पिळवणूक थांबची, जॉबाची सिक्युरिटी मेळची आणि ताच्या आंगात जी कुवत आसा त्या कुवतीचो पुरेपूर वापरूय जावचो म्हणून हे कॉर्पोरेशन सुरू झाले। सरकार ह्या बाबतीत कितलो सिरियस आसा हे ही कॉर्पोरेशनाची इमारत पळयतकीर लक्षात येता। We have created almost all possible facilities. हांगा बोर्ड रूम आसा, हांगा क्लासरूम्स आसात, हांगा ट्रेनिंग फॅसिलिटीज आसात। It is this corporation which will cater to the needs of our youngsters. आमचे बारीक भुरगे बारीक समाजातून गांवोगांवांसून बेकार असलेल्या चल्या चलयांची काळजी घेणारे हे कॉर्पोरेशन आसा। पहिले फावट म्हाका दिसता हे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जाल्या नंतर गोंयचो तरुण, गोंयची तरणाटी, गोंयचे युवक युवती हे सिक्युरिटी जावपाक तयार जाले। नाल्यार सिक्युरिटी म्हणजे कोण तरी वयलो हाडचो पडा। एक रेप्युटेशन इज नॉट बिल्ड ओव्हरनाइट। रेप्युटेशन बिल्ड करपा खातीर यू हॅव टू स्लॉग आणि त्यामुळे दीर्घ काळ काम करून 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 रेप्युटेशन तयार जाता। तुमचे रेप्युटेशन ह्या कॉर्पोरेशनसून गेल्लो जो सिक्युरिटी आसा किंवा हाऊसकीपिंगाक गेल्लो मनीस आसा ताची रिलायबिलिटी ही महत्वाची आसा। आता हे आमचे गोंयचेच भुरगे तांकां बरी ट्रेनिंग दिवन 2 म्हयने बरी इन्स्टिट्यूशनां, मिलिटरी इन्स्टिट्यूशनां बरी ट्रेनिंग दिवन हे भुरगे आमी तयार जाल्ले आसतात। म्हाका दिसता आमचे हे भुरगे खंयच्या आतां वतात गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान खंय जाणा काम करता आसतना खंयच्याच खंयच कांय चुकना, कित्याक तांकां ट्रेनिंग घेतिल्ली आसता। आनी हे नवी कॉर्पोरेट जाल्ल्यान थोड्यो अडचणी आसात, ह्यो अडचणी आमचे आतांचे मुख्यमंत्री केन्ना केल्यार फुडें आमी सॉल्व करतात आनी अश्यो सॉल्व करच्यो आनी कॉर्पोरेशन वयर काडचें। ही बिल्डिंग मुळात एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची ती पूर्णतः रिनोवेट म्हणजे A to Z या बिल्डिंगेचे रिनोवेट केला आणि रिनोवेट करपाक ऑलमोस्ट GSIDC 2,80,00,000 रुपया सुमार या वास्तूक नवी सांस दिवपा खातीर वापरल्या। हे करता आसतना आमी ह्या वास्तूक आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे एक क्लासरूम, लायब्ररी, ट्रेनिंग रूम, बोर्ड रूम, कॉन्फरन्स हॉल आणि कॅबिन फॉर MD एंड चेअरमॅन हाच्या खातीर वेगवेगळी कॅबिन्स हाजे प्रोविजन केल्ले आसा। वेगवेगळ्या ट्रेनिंग रूम्स, तांकां टॉयलेट ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज म्हणजे इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लंबिंग वर्क पासून इवन दो ज्या जाग्यार लागता ते सिव्हिल वर्क अशा सगळ्या कामांक मेळोन आमचो आर्किटेक्चर आणि कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्यांनी मेळून जवळपास 2,80,00,000 रुपया खर्च करून ही नवी वास्तू केल्ली आसा। आमच्या धनत्रयोदशीच्या दिसा ह्या नव्या वास्तूंत आमी ह्या ज्या कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत जवळपास 1,600 भुरगे गोंयचे युवक आनी युवती काम करता आणि